Domingos de Souza हाका सुर्गींचें सूख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. एक्चुअली जायत बांक हाली आहात आनी थिंग चोय मुखार बांक मातशें मुखार याय न्हू. मदें जाग चोणाय मातशें मुखार याय न्हू. चोय हे मुखा वयली बांक सारकी हाली हाय. मुखार याय न्हू. म्हाका कितें दिसता आल्त्राचे सोद कितें दिसता तें चोयाय. बायलांनूय हाय तें भितर येवपा जात न्हू. बरे भाशेन एक मिसाची भेट समरूंक या न्हू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबळीन पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींनो म्हजो गिन्याव चारून सांगता. मनांचे दोन तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबळींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता प्रार्थना. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रायेचो आनी आमच्या तारणाचो धनी. तुज्या पुतान विकरायलेल्या रोगतान दोळ्यान तुवें आमकां सोडयलीं. तुजे कोडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो खरो देव तुजे सवें आनी पळयतात आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस टावन तारवार बसून पाफिलेच्या पेरगाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुवांव जेरुजल्याक पडटलो. पूण हेर सगळे पेरगा तावन फुडें वचून पिसिदेचे अंत्योकेन पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समोतींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरचेक उपशां करूं येता.
पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातान खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो आयकात. इस्रायल पोजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजां उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळलीं. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म कोत्तोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलांतांक दिलो. ह्या उपरांत साम्युएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामीनच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निखडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुशयो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवंडार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपूच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनी एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्यांचो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. अनेकदां म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. पिणकेचे पिणके तुजें विस्वाशीपण पुरगटतलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावडो ताका गोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतालो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. उद्गार. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेल्यांतलो मालगडो, दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमचीं पातकां. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. शिसांचे पांय दिल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, आपल्या दुनियावन चाकर व्हड न्हय, तशेंच पाठयतलो कोण आपणाक पाठयला ताचे वन व्हड न्हय. हें जाणा जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें वेंचून काडल्या तें हांव जाणो.
पूण पवित्र पुस्तकांतलें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणें म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सतमानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावनो कितलीं अर्था बरीत हीं उतरां न्हू. जाका हांवें म्हजे बरोबर जेवणाक बसयला ताणेंच म्हजेर आड खोंट उबारल्या न्हू. अर्था बरीत तीं उतरां खूब खोल अर्थ आसा आनी हितूंत देवाची खूब दूख आहा. कित्याक जेवणाक कोणाक बसयताय, जेवणाक बसयता आमच्या सारके लागशिल्ल्यांक, मोगाच्यांक, सोयऱ्यां कोणूय मेळ्ळो. सपोज हांवें कोणाक म्हणलें वाटेर हांव तुगे घर जेवणा येता, लोक चिंतू पडटा अरे कितें येता फादर जेवणाक न्हू. सारकीं लागशिल्लीं, सारकीं मोगाचीं आहा तीं म्हाका जेवणां वतलीं, जेवणाची बंदोबस्त करतलीं, जेवण सर्वियार करतलीं. दे वील सर्व मी फूड इफ दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड दे नो मी थारली रियली वेल. प्रितीच्या बाबेनो अशें आतां. पूण जेवणां बसप मानाची वस्त. दॅट मिन्स जिजस हॅज शोन रिस्पेक्ट फॉर ऑल 12 न्हू. नाजाल्यार तांकां फकत काम घेवपाचें, काम करून लावपाचें, काम करून घेवपाचें आनी परतून धाडपाचें, चला वसाय. पूण तुमचे बरें हांव तुमकां खामूय दितां आनी तुमकां जेवणाकूय बसयतां. पूण होंट उबारली त्या जुदासान न्हू. जुदासान होंट उबारली आनी ही केन्ना आयचें हें केन्ना जेन्ना जेजू निमाणें जेवण करता तेन्ना. आयचो उतारो निमाणें जेवणाच्या संदर्भा उपरांत हें घडटा. जेजू म्हणटा जाका हांवें जेवणाक बसयलो ताणेंच होंट उबारली. आमी आयज पर्यंत जेजूचेर होंट उबारता न्हू. सर्गींचें जेवण मेटिंकां मेळटा. आमी हात जोडून देवाक दिनवास दिता हो उपकार ना म्हूण आमचें होंट उबारता. होंट उबारप व्हडांतलो व्हड बेमान. हेर कोणाकूय तूं होंट मार चलता, चल रागा बरा होंट मारप, पूण आवयचेर आनी बापायचें केन्नाय मानाका. आनी आवयचेर आनी बापायचें होंट मारूं जायना जाल्यार देवाचें लेगीत मारूं जायना. त्या म्हूण इतलो दर्जो. आनी आयज कातोलकांक कुदतात, होंठायतात देवाक. घोडे नॉट लिटरल हें पांय आहा तो वयर उबार न्हू, पूण आपणे वागणुके वरवीं. दिनवास ना तें जालें, पूण कितलीं भावार्थाचीं स्वता मानून घेतात. जायत्यांक घोडे भावार्थ आसत, भावार्थ फकत इतलोच एट दीस लेवल इतलोच सत मानिलाय देवाक. पूण सत मानतलो देव न्हू, हो सत मानलेलो देव जो म्हाका मोराल दाट शिकयता ती मोरॅलिटी म्हाका नाका. आय डोंट वॉन्ट द मोरॅलिटी पार्ट ऑफ माय फेथ. जस्ट द ट्रुथ्स, इटर्नल ट्रुथ्स मेळ्ळ्या पुरो. कित्याक मागीर मुगे जिवीत जियोवपा जाय तें हांव कॅश भाशेन जियेतलो. आनी क्रिस्ती पोरजा हे भाशेन देवाक जो आपली कूड आनी रगो दिता, हें आमकां जेवण आमगे धर्माचें, तेका होंटायता. होंट उबारता न्हू, होंट माता सारकें. आनी पोरजा म्हणटलो न्हय फकत लोक, पाद्री आहा तितूंत, पाद्री तशेंच लोक होंटायतात. तो म्हटली फादरांक कित्याक ओडून हाडटा, फादरांक ओडून हाडटा कित्याक पाद्री जावन आसा एम्बेसेडर देवाचो, तेगे मोरॅलिटीचो. पाद्री जावन आसा दूत जो सगल्यांक शिकयता मोरॅलिटी कितें. तेका लागून आय एम ऑलवेज प्रिचींग मोरॅलिटी. एक दीस वचोंक जायना मोरॅलिटी प्रीच करून. आज मोरॅलिटी हॉलिडे. इफ यू कॅनॉट टेक अ मोरल हॉलिडे फॉर सिन, सो ऑल्सो यू कॅनॉट टेक अ मोरल हॉलिडे फॉर प्रिचींग. थंय सद्दां कितें ना कितें करून लोकांक मोरालदादी उगडास करूंक जाय. पूण जायते फावटी दूख भोगता, आमलें पाद्रिंगें जिवीत चुकता, उणी पडटा. आनी जायते फावट लोकांक दिसता ते शिकोताय न्हू, आमी एश करया. इफ दे आर डुईंग दीस, लेट अस ऑल्सो डू दीस. प्रितीच्या बाबडीनो आयज जायत जाण म्हटले ह्या सर्मांक तूं पाद्रींचें कित्याक सांगता, कित्याक आमी सगळीं देवाची परजा न्हू. सिनोडॅलिटी मीन्स वी आर ऑल बॅप्टायज्ड इक्वल. पीपल ऑल्सो हॅव अ रायट टू नो वॉट प्रीस्ट आर डुईंग. पाद्री कितें कोताय तें लोकांक सगळें कळोंक जाय. फकत लोकांक ल्यो खबर सांगो न्हू. कित्याक हांव मानता जायते फावटी मुगे सर्माना पाद्रीची खूब खोर तिका कोता. कित्याक आमकां गोळे रायट आसत, आम पाद्रीन दिसत आम रायट आहा, पॉलिटिशनांत आसूं, बिजनसमॅनांत आसूं,
आमी आमगे पाद्रींकूय तासूं जाय. आमी आमगे पाद्रींगे खोड्यो तोंडार मारूंक जाय. आमी आमगे पाद्रींगे चुक्यो दाखोवंक जाय. कित्याक लोकांक मागीर कळोंक कितकोन पाद्रीन जावपा जाय आनी कितकोन पाद्रीन जावपा जायना तें. आज एक दूख भोगता म्हाका, पाद्री विसरल्यात ते देवाचे पाद्री म्हूण. Priests have forgotten that they are priests of God. They want to behave and they are very well happy with this new notion that is come. Priests of the people. पोटचेचे पाद्री आमी, पोटचेचे पाद्री. केदोन सोतिली? Vatican II आन हाडकाय, Vatican II येवूं, Vatican X येवूं. We will always be priests of God, not priests of the people. आमी सदांच देवाचे पाद्री आसतले, न्हय पोटचेचे पाद्री. जोरी तरी आमी पोटचेचे पाद्री ऑर्डिनेशनान कित्याक जाय, सिमनारियान कित्याक हो जाय, आकारण्यान कित्याक कित्याक 10, 12, 15 वर्सां आवय बापायन तांकां पयस रावपा जाय, भाव भयणीगे मोगा तावन सारके कुशीन सरोन जाय. हें सगलें आमी कोताय दाखोवपाक आमचे भितर एक सत घालूं की आमी देवाचे पाद्री. आयज मॉडर्न जालां, मॉडर्न प्रिस्टूड. आनी एक खर उतर उजार करून सुदी, पूण आल्तार हा देखून देवागे कृपा ह्या वेळार मनाक मुट्टी. हांव म्हणपाचो, आय हॅव नो प्रॉब्लम इन सेईंग थिंग्स वीच आर वेरी हार्श, रूड अँड क्रूड. पूण हांव म्हणटा एकूच, नॉट एवरीथींग शूड बी मॉडर्न. देव मॉडर्न न्हू, देव मॉडर्न. आम तरी इतलेय मॉडर्न जाल्यार नागोडे भोंवया न्हू, मॉडर्निटी. पूण ना आम कूड दामताय, थोड्यो वस्तू दवरल्याय. ताका लागून पाद्रीन चतूर रावचें मोरालताती बाबतींत. मुगे एक करणी, मुगे एक उतर आनी मुगे एक वागणूक आनी मुगे एक चिंतप लगूत दुसऱ्या रॉंग संदेश दिवपा जायना. आनी तुमकांय सांगता लोकांक, आयज जायते पाद्री सार होंडाम पळो हाय. कित्याक लोकांनी तांकां फुलयल्या, आवय आवय काय बरं आमगे मॉडर्न फादर, कूल फादर, व्हिडिओ काण, रील काण सगळ्या दाटायना. तेशें कोणाकाय लोक तरी तुच्या पळय, अरे कितें जाता, पाद्री शुटूक जाताले, अरे आमी कितें कोताय तें मातशें चोया. लोकांक लायक जायना. आज लोक एप्रिशिएट कोता, सगल्या फॉवर्ड कोता. म्हाका जायते येता ग्रुपांचे हे फॉवर्डेड म्हणून वयर येता, अरे कितें फॉवर्ड कोताय तुमी. पाद्री नाचताय, हांसताय, रोटाय आनी कितें मिरताय तें धाडपाचें. चिंतात न्हू आमी कितें धाडटा तें. हो सरमांव कोर जायत, पूण कोणें तरी सत सांगूंक जाय न्हू. म्हाका आवडना पळय आवय तो कितें उलयता, सत उलयतलो. ट्रान्सफर येयला म्हण हांव सत उलोवपाक सोडपाना. ट्रान्सफर एक गोचेचो ते एक गोचें. संवसारांत तो ट्रान्सफर येयला ना, अनलेस तुमी एकठांय जाता आनी वयर सोद संवसारांत तो ट्रान्सफर आटाय जाल्यार हें चोया. संवसारांत ट्रान्सफर येयला ना, पूण म्हाका ट्रान्सफर येवूं येनाका, सत तें सांगतलो. आनी कितें करूं जाता, आनी केसो चाबूक मारूं जाता. ट्रान्सफर तर येयला न्हू, पूण सत उलोवपाक हांव सोडपाना. कितें तें सांगतलो. कित्याक पाद्री कसो, म्हाका मुगे पाद्री सांगो रायट आहा, लोकांकूय सांगो रायट आहा. कित्याक हो सरमांव सोगल्यांक, पाद्रींक, माद्रींक आनी लोकांक. देवा उतर आमी घेतला, बेटोनीक आमी गायन गावया. C15, पान 30 आनी 4, C15, पेज 34. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जावा बिरा, समज आमी जिविताचो मोगान गेले बेटोरेचो. बाबा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बाबा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बाबा समोर विले
उबी रावया. म्हज्या बाबणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेनी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवा सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा सैमताचे पुरविल्ले वडविके परस वर्तें करून तुवें उबारलाय. उतरां वर्त्या मोगान आनी काकुतीन तुवें आमची सडवण केली म्हूण उगडास तर पवित्र सणाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. तर आमचे जिणेन तुजे कृपेची देणी तूंच सदां काल सांबाळून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव. तुजे सव्यान पळयतात म्हणजे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरे वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळे आमी तुका वाकाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदलो. पासकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संवसाराच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Ormanazo sorvesotu, Sorgani sosar, Vola tuja moi mama, Usorgi, usorgi, usorgi tu gazoi zoi, Sorvis vorace navi, Neta gazoi, Usorgi, usorgi, usorgi tu gazoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासतो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Jesu melo, Jesu जिवन चलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मनांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. आनी लेआवन 14वो आमचो पाप साहेब, कार्दियाल फिलिप नेरीफेरा आमचो आर्सबिस्म, सिमिया आमचो ऑस्ट्रेलियर बिस्म आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन.
आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय, आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पयत सवेच्या भावा ताची दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दे. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिळेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्यान तुवें जेमतेरेंचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियांच्या वेळार गायन गावया. D40 तुझे भायर मोच्या देवा 570. D41 पेज 70. तुझे भायर मोच्या देवा शांती मोच्या वतम्याक. तुझे भायर मोच्या देवा शांती मोच्या वतम्याक. तू एकलोच म्हाका राखताय, तू एकलोच आदार दिताय, तू एकलोच म्हाका
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तो दोळ्यान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मन्ना वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाचे गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय. पान 9 आनी 5 F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवारा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उब्या पावसांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आमी वावरतात सदांच कोरी विसाव जावच्या. सासणाच्या जिविता मागीर तूं आमकां समर्थ दवरया. सासणाच्या